आमच्या बापाला कावल्या आपल्या मोगाला काय आमच्या बापाला कावल्या आपल्या मोगाला पावलोळी आम्ही सोडली देवाची सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता गॅविन नोनीस आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सर्वितो आनी कार्मेन मिस्किता ह्या सोंपून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणां पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया एलिसिया पेरेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. मारी मास्कारेनेस आमच्या चिखली पंचायतीचे एक पंच नाकेली आसोय ह्या वाड्यांतले मागुया प्रामाणीकपणान आपलें काम करूंक तिकाय फावो तितली कृपा दिवंक कित्याक जायते फावटी आमचे पंच मेंबर आसात तांचे सगळ्यां पासत मागुया जायतो दबाव आसा तांचेर भोव करून जे कितें मिनिस्टर आनीक वयले जे मनीस आसात जे चुकीचें करतात तातूंत शामील जावपाक ना म्हणून जायते फावटी तांकां त्रास जाता. ही आमचे पंच मेंबरा पासत मागुया ही कृपा तिका देवान फावो करूंक. फादर लुकस रॉड्रिगीस आमचे इगोर्जेन तो मिस करून जायते फावटी गेला. रुबी हाचो भाव बोगमाळो गांवचो सद्याक UK आसा. आयज 30 वर्सां याज्ञीकपणाची ताची भरतात ताचेय पासत मागुया देवान ताचे मिनिस्ट्रीचेर आशिर्वाद घालूंक. आमचे पालोटी फादर्स फादर बर्नर्ड आनी फादर कार्लोस लुईस आयज आपलो ऑर्डिनेशन डे मनयतात तांचेरूय तांच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आतां ह्या दिसांनी जो बोवाळ चल्लेलो आसा सान फ्रांसीस शावेराक अपमान केला ताचो मागुया किरीत भाशेन शांती आसूंक आनीक आमी सगळ्यांनी जाणा जावपाक सान फ्रांसीस शावेराक कोणाच्यानूच हात लावपाक जायना. एक स्टेटमेंट केलो म्हूण ताचें कोणाच्यान पाड घालपाक जायना. पूण हें इंतेसांव आयज देवा मुखार दवरता आसतना थोड्योश्यो वस्तू मीस सुरू करचे आदीं सांगता मातशें बसात. भोव करून आमकां चिखलेकारांक हें म्हत्वाचें कित्याक आमची फिरगोज सान फ्रांसीस शावेराक भेटयल्ली आसा तो आमचो पात्रूण आनीक जो अपमान केला तातूंत आतां ह्या दिसांनी टीव्हीचेर जरी तर तुमी पळयलें न्यूज जरी तर पळयलो जायते जाण जायते कमेंट्स करता तातूंत तुमच्या पादविगाराचें नांव फादर बॉलमॅक्साचें नांव तुमकां परतून परतून आयकोंक येतलें. रेफरन्स टू शिवाजी महाराज केस आनीक चीफ मिनिस्टर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयला तें आमी आयकलां. आमचो MLA मिस्टर मोविन गुदिनो उलयला तें आमी आयकलां. आनी तातूंत भितर फोटिंगपणां जायतीं आसात. हांव म्हणटा आयज कित्याक हें पयलीं सांगूंक ना आतां सांगता. जेन्ना तुमच्या पादविगाराचेर म्हणल्यार म्हजेर जी केस जाल्ली फॉल्स एक्युजेशन जाल्लें आनी हायकोर्टान तें काडून भायर उडयलें मागीर उपरांत पूण हें सगळें सुरू करपाक आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हे बजरंग दल जे आसात तांकां गोंयचे एसेंब्लीन आपल्या कॅबिनान तांचे लागीं मिटींग केल्ली आनी थिंगासान तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिवन धाडलेले येवन
हें सगळें जें कितें जाल्लें त्या दिसांनी ज्यो भायले मनीस आयलोले हुबळी टावन ट्रेन बरोवन आयलोली आनीक पुलीस स्टेशनाचेर जो बोवाळ जाल्लो अरेस्ट करो फादर बॉलमॅक्सको अरेस्ट करो म्हूण हें सगळें करपाक आमचो चीफ मिनिस्टरूय आसलो तातूंत आमचो MLA मोविन गुदिनो आसलो जी कोण तांच्या ऑफिसान काम करता तांचे लागीं विचारून पळयात इन्स्ट्रक्शन्स फादर बॉलमॅक्साक धरून ओडून हाडून शिवाजीचो जो पुतळो आसा थंयसर नाक रगडून सॉरी म्हणपाक हें इन्स्ट्रक्शन आमच्या MLAच्या तोंडांतल्यान सान भायर सरलेलें आयज सांगता हांव हें कित्याक आतां जेन्ना आपलें एक्सप्लेनेशन दिता तेन्ना बाबडे जावन सांगतात आनी कालच्या दिसाक जेन्ना आमचो चीफ मिनिस्टर उलयलो आनीक आमचो MLA उलयलो आपली सफाई दिवपाक बाबडे कशे दिसले म्हाका चुरचुरे दिसले तांचे हें तांकां कंडेम करपाक हांव सांगना आयज तुमकां पूण खेरीत भाशेन सांगता मागया आमी असलीं फटींगपणां जायना जावपाक आनी मागीर लोकांक वोटाचे पासत आमचो MLA काल उलयलो आनी त्या माचयेर उलयलो काल व्हिडियो भायर सरलो तो आयकून आनी वाचून म्हाका आनिकूय दूख भोगली कित्याक तो आपूण सनातनी कॅथलीक न्हू तो आपूण हिंदू म्हूण ताणें जाहीर केल्लें आसा तरी आसतना इगर्जेन वयता तेन्ना कुमनी हांव घेवपाक जायना हाचे विशीं आनीक एक फावटी हांवें म्हणलेलें पूण आयज परतून हांव म्हणटा कित्याक आमचे फिरगोजेक लागता रावता आमचे फिरगोजेन जेन्ना आशिर्वाद घालपाक गेल्लो आसलो तेन्ना दार उगडूंक ना म्हणटूच घडये धर्म सोडला जायत हांव नको पूण ताच्या धर्मा विशीं हांव उलयना पूण जीं फटींगपणां आनी जीं बाबडेपणां चल्लेलीं आसात तीं समजून घेयात डोंट गेट कॅरीड अवे वोटां पासत आयज आमी देवाक पासून विकून खाल्लेलो आसा आनी असलें जरी तर चलता जाल्यार तें आमकां मान्य ना तोरायच्या दिसा खेरीत भाशेन मागुया आनीक एक फावटी हांव म्हणटा सान फ्रांसीस शावेराक कोणाच्यान अपमान करपाक जायना कोणाची लायकी ना तें करपाक देवा मुखार आनी मनशां मुखार तो बोर्ड आनी ह्या पासत ताका गोंयचो साहेब हो टर्म बेस्तो दिवंक ना पूण उचांबळ जावपाची आमी गरज ना तोरायच्या दिसाक एमिसाचे भेटेन आमकां ही कृपा मागुया उत्सांबळ जायना जावपाक आमी आनी जें कितें आमी ह्या दिसांनी आयकता जें कितें ह्या दिसांनी आतां चलतलें तातूंत कसलोच बोवाळ जायना जावपाक आनी जें कितें करपाक सोदतात हे थोडे जाण मनीस तातूंत भितर हेय बीन आतां नांवां गेल्यात ते दोगूय जाणूय बीन इनवॉल्व आसा अशें म्हज्यान म्हणपाक जाता दुसरे आनीक थोडे कॅबिनेट मिनिस्टर्स तातूंत इनवॉल्व आसा सांगेचो MLA आसा आनी हे सगळे जरी तर आमचे मदें हिंदू आनी क्रिस्तांवां मदें झगडीं लावन आपणाक एलिसांवाचो फायदो करपाक सोदता जाल्यार देवान तांची नीत करची तांकां कितें जावचें कितें करचें तें आमी मागचें न्हू पूण देवान तांची नीत करूं म्हूण आमी काळजाच्या खोलायेंतल्यान सगल्यांनी मागपाक गरज आनी ही नीत करून आमकां गोंयकारांक सगल्यांक सुसेग आसूं परतून आमचो गोंयकारांचो सुसेग पिड्ड्यार करपाक हे भाशेन हे भायले कोण आसात तांकां घेवन हाडटात कितेंय उलोवपाक लायतात आनी वयल्यान तांकां प्रोटेक्शन दितात आतां ही जी केस जी केल्ली आसा FIR दाखोवपाक आमकां हांव नकळो ती कितले बेगीन सारकी जातली ती हाचेर न्हीद कितली जातली हांव नकळो पूण देवा लागीं मागुया हें सगळें देवाच्या हातान आसा आमच्या हातान कांयच ना आनी आमी ह्या पासत आमची शेपडी धाडावन बडोवपाची गरज ना देव ती नीत करतलोच फकत मागुया देवा लागीं देवा जें कितें नितीचें आसा जें कितें खरें आसा तें कर आनी तें आमकां दाखय हें आमचें इंतेसांव देवा मुखार दवरुया उबी रावया आमचो गोंयचो पात्रोण भाग्योन जुझेवाज आयज ताच्या जल्माची एनिवर्सरी 375 इयर्स ताच्या जल्माची एनिवर्सरी किरीत भाशेन आमच्या गोंयचेर आयज बरो सकाळी पावस पडला होच कुरपेचो पावस म्हणून समजुया आमच्या आस्कार्या भाग्योन जुझेवाजाच्या जल्माच्या दिसाक आनी सगळी आमची मागणी आमचीच पासत आमच्या गोंयचे पासत आमच्या कुटुंबां पासत आनीक आमच्या फिरगोजां पासत देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं देवाचो आत्मो आमकां विचून काडटा तेन्ना जिवीत मरण हें कोण पळोवपाक जायना
आत्मो आमकां मुखार व्हरता ते भाशेन बागेंत इस्तेव आनी ताचे सांगाती पयली पवित्र सभा आसली तांकां पवित्र आत्मो फुडें व्हरता. आमकांय आयज होच पवित्र आत्मो फुडें व्हरता. देखून सगळी आमची भिरांत आमचे दुबाव पयस करून आमी देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. सगळी म्हणुया, सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंतवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्यांक सर्गीच्या राजाची दारां तूं उगडटाय. तुज्या सेवकांक तुवें दिल्ली कृपा वाडय. अशें जांकां सर्व पातकांतलीं तुवें नितळ केलें तांकां तुवें तुज्या मोगान भासायलोलीं देणी केदींच उणी जावंक निर्मू नाका. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. एस्तेवान मांदर सभेच्या वांगड्यांक म्हटलें, तुमचे कांटे कितले निबोर, तुमचे मन आनी कान ओन बावाट्यांची. पवित्र आत्म्याचेर तुमी सदांच आड वेतात. तुमच्या पुर्वजांनी केलें तशेंच तुमी करतात. खंयच्या तरी प्रवाद्यांक तुमच्यान पुर्वजांनी दुमाळो दिनासतना दवरला. प्रमाणीक तो येवचो आसा म्हूण आदीं फुडें परगोडटाले. तांकां तांणी जिवेशी मारले आनी तुमीच तांचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. तुमकांच देवान दुतां उद्देशी समूट दिली, तरी तुमीच ती पाळूंक ना. हें आयकून तांच्या काळजान राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपलें दान किल्लूंक लागले. पूण एस्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन स्वर्गाक तेळून पडूंक लागलो आनी ताणें देवाची मोहिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक आसलोलो पळयलो. ताणें म्हटलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जालो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडटात. पूण तांणी व्हडल्यान हुयेल्यो मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो. आनी साक्षीदारांनी आपलीं आंगावलीं एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरलीं. त्या तरणाट्याचें नांव सालू. एस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सुम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. मागीर दिमी घालून व्हडल्या ताड्यान ताणें म्हटलें, सायबा, तांकां ह्या पातकांचे गुन्यांवकार करूं नाका. आनी हें म्हणोन तो अंतरलो. ह्या कुणाक सालू सारको कबूल जालो. सोरेस्पराचें उतोरें. आमचो जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. सगळीं बारबर म्हणुया, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें कळप, तुजेर म्हाका तार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें कळप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय
म्हाका वाट दाखय. जबाब: सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सोरेस्परा विस्वासी देवा, पूण हांव सोरेस्पराचेर विस्वास दवरतां. तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलो आनी मुरगळटलो. जबाब: सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. मनीस लोचांडा मांडटा तेन्ना तुज्या गोपान म्हाका लिपोवन आसरो दिताय. जबाब: सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. उद्गार. Sorvespora, sorvespora, zoi, zoi. Sorvespora, 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 zoi, zoi. जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता तांकां कोणीच भूक लागची ना. Sorvespora, zoi, zoi. Sorvespora, 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 zoi, zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांचे उरपणजीन जेजूक म्हळें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरचे खातीर कसली खुणां करून आमकां दाखयशी. तुज्यान कितें करूंक जाता? आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केलो. ताणें तांकां सर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयलोलें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, मोइजेसान तुमकां सर्गीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप, कित्याक तो स्वर्गार तावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हणलें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. सोमयाचें शुभ वर्तमान. तिच्या भाव भयणीनो, जुवांवाचो 6वो आवेस्वर ह्या दिसांनी सुरू जाल्लो आसा. आनी जेजून जी मिलाग्री केली उंड्याची आनी मासळेची ती खायल्या उपरांत जायती लोक अजाप जाल्लो. जायते ते आनिकूय रावताले. तेच बरोबर जायते जाण म्हणपाक लागलोले, होच तो मेसियस, होच सोडवणदार, होच राजा. जेजू विशीं जायत्यो वस्तू उलोवपाक लागलोले. तातूंत मदें थोडे प्रश्न करपाचे आसलोले. आपलो दुबाव उक्तेपणी सांगतात तसले आसले. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जे लोक जेजूचेर विस्वास दवरपाक सोदतात शे दिसता आनी ह्या पासत खुणां मागता. आनी खूद जेजून तांकां सांगलेलें आसा. कालच्या दिसाक आमी आयकल्लें, तुमी खुणां पळयल्यो म्हणून न्हय, वो भावार दवरूंक जाय म्हूण न्हय, पूण उंडे खावंक मेळ्ळ्यात देखून आतां परतून सोदतात म्हाका. सोरता तसल्या जेवणाच्या फाटल्यान वचो नाकात, पूण सोरना तसल्या सासणाच्या जेवणाक वांटो घेवपाक तजवीज करात. हें जेजून तांकां सांगलेलें. आनी हें सांगता तेन्ना हे प्रश्न तांचे, तूंच तो जाल्यार आमकां ही खुणां दाखय. भाव भयणीनो, उंड्या विशीं जें जेजून सांगलां तें तांणी जें लोकांक सांगलां
ताकाच एक जाबाब. आमकां मोइजेसान सर्गीचो उंडो दिलो, माना, ताका माना म्हणटाले. आनीक त्याच दिसाचो तांच्यान काडपाक जातालो. सुबेज काडल्यार ती बेश्टी माती जाताली. मोइजेसान हो तुमकां दिवंक ना, पूण सर्गीच्या बापान, म्हजो बाप, ताणें तुमकां दिला. आनीक होच देव आमकां हो उंडो धाडटा. सर्गीचो माना आमकां आजून पासून मेळटा. तो उंडो सदांच आमकां दी अशें ताणें मागलां तेन्ना जेजून हें व्हड सोत तांकां सांगलां. आनी हें सोत आमी सोत मानता देखून दर दिसाक उठून हे मिसाचे भेटेक येता. हांव जिविताचो उंडो, स्वर्गांतावन जो देंवला, बापान जो धाडला, हांव जिविताचो उंडो, जेजू जिविताचो उंडो. आनी जेजूशी कोण येता ताका केन्नाच भूक लागची ना, ताचेर विस्वास ठेवता ताका केन्नाच तान लागची ना. आत्म्याची तान, आत्म्याची भूक ती. उंडो खावन लागता ती भूक न्हू. जेजूक जो कोण घेता आनी जेजू लागीं जो कोण संबंदान आसा ताच्यान जेजू लागीं उलोवंक जाता. खेरीत वेचून काडलेले हे प्रधान सेवक, तातूंत एकलो इस्तीव. आनी आमी आतां ताचो शेवट पळयता. कशे भाशेन इस्तीव भियेनासतना ह्या महाधर्मसभेच्या वांगड्यांक, वडिलांक आनी दुसऱ्यांक सरळ सांगून दिता, तुमी निबोर काळजाचे. जो संदेश तुमकां मेळ्ळा तो तुमी मानून घेनात. आनी हो संदेश जर तर मानून घेतलो जाल्यार तुमचें मन ओन भावार्थ्यां सारकें जावचें नासलें. जे विस्वास धरिनात आनीक देवाचेर आड वेतात तांचे सारकें जायनासलें. पवित्र आत्म्यांक जरी तर उक्ते रावलेले जाल्यार जाय तें बदलपाचें. आनी ह्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान जेन्ना इस्तीव उलयलो तेन्ना ह्या वडिलांक, ह्या वांगड्यांक, महाधर्मसभेच्या वांगड्यांक राग आयलो. दांत किल्लिले तांणी आनी ताका फातराचें मरण मारूंक फुडें सरले. कित्याक हें सोत जें तो उलयलो तो तांच्यान मानून घेवंक जायना. जेजूक तुमी जिवेशी मारला जाल्यार आयज इस्तेवाक आनी हेर दुसऱ्यांक जिवेशी मारप व्हडलेशें कांयच जावचें ना. हें एक सोत. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज हें देवाचें उतर आमचे मुखार आसा तेन्ना पवित्र आत्मो आमकां हें मेळ्ळा. आनी होच पवित्र आत्मो आमकां सोत उलोवंक, बरें आसा तें मानून घेवंक एके भाशेन ओडटा. तेच बरोबर जेजू सोवें, जेजूक चिटकून रावंक आमकां ओडटा. आनी देखून मिसाची भेट आमकां फावो जाता सकाळचे सकाळीं दर दिसाक. ह्याच जेजूक हो सर्गीचो उंडो ह्या आल्ताराचेर हाजीर जाता. ही व्हड मिलाग्र, हाच्याहून व्हडली मिलाग्र ना. जाल्यार ताका घेवपाक जरी तर आमकां भाग मेळना, हे सकाळीं देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया, खुशाल जावया. इस्तीव हे निमण्या वेळार जेन्ना ताका मारूंक भायर सरले, ताचेर फातर मारपाक ते आयले तेन्ना ताचें एटेन्शन ते फातरांचेर नासलें. म्हजेर कितले फातर पडटले, कोण मारतलो, खंय फातर पडटलो, हें चिंती नासलो तो. त्या वेळार ताचो संपर्क फकत जेजू लागीं नासलो. आनी ह्याच पासत ताणें तीं उतरां काय बरीं म्हणलीं, सायबा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. भाव भयणीनो, हें करपाक आमी निमणें उतर, निमणें नांव आयकलां सावलू. हें सगलें करपाक हो तरणाटो सावलू. आनी त्या उपरांत तोच सावलू भायर सरतलो पवित्र सभेच्या वांगड्यांक, जाणी पवित्र आत्मो मानून घेतला, जाणी जेजूक मानून घेतला, पवित्र स्नान घेतला, तांकां धुमाळो दिवपाक. आनी तोच सावलू हेंच जेजूचें दर्शन मेळून, होच एनकावंटर मेळून सावलू आसा तो पावलू जातलो. म्हणटच देवाच्यान बदलूंक जायना तसलें कांयच ना. आयज कितलेच जाण उपरासूं, कितलेय खट्टर येवं आनी आपटे येवं आनी कोणूय येवं, कितलेय देवाचेर आड उलोवंक, जेजूचेर आड उलोवंक, वो जेजूच्या शिसांचेर, आपोस्तलांचेर, वो पाटलावदारांचेर आड उलोवंक, धुमाळो दिवंक कितलेय जाण मुखार सरूं आमी भिवपाची गरज ना. कित्याक हांचें सगल्यांचें मन काळीज केन्ना बदलूंक जाय, कशें बदलूंक जाय तें देवाचें काम, तें आमचें काम न्हय. पूण पवित्र आत्मो जो आमकां मेळ्ळा, त्या पवित्र आत्म्याक घेवन आमी उलोवपाक आमचें काम. त्या पवित्र आत्म्याक घेवन आमी दर दिसाक क्रिस्ती जिवीत जियोवपाचें आमचें काम. दर दिसाक आमच्या समुदायान हो मोग वांटपाक, भोगसणे वांटपाक आमचें काम.
तर अशेंच करूंक ही कृपा आमकां मागुया आनी बागेवंत इस्तेवा बराबर पवित्र आत्म्याचें देणें घेवन जेजूक सदांच आमी चिटकून रावूं आनी आमचेर वायट येता तेन्ना सायबा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो हें म्हणूंक आमकांय सगल्यांक फावो जावंक हे भेटेन मागुया. ज्ञानाद्वैतच्या वेळार आमी गायन घेवया. C33, पेज नंबर 42. C33. Sorvespora Chindana Manum Geyam Chindana म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा संतोसान बरलेले पवित्र सभेचीं दानां मानून घे आनी जशें येदो व्हड संतोश भोगूंक तुवें तिका फावो केलें तशें निरंतरी संतोशाचो फोड तिका फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचीं काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची अदीक व्हरत्या दबाज्यान आमी किर्ती करची. कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं पुर्विल्लो युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत संपूर्णायेक पावलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशें सर्गीच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबनासतना गायतात. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सुसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओहो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून
तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारलेत जे पयसो बेचो उगडास कर. अशेल्यो आमचे बागेवन बापा आनी फिलीप नेर आमचे गोणी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोणी बापा सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रतिमोगान सपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाचे बरवाशान उतरून गेल्यान ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. जे काकुत्यो तोल्ल्या सुमेस्तांचे मुखामोळाचो प्रकाश पडूंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची काकूत कर आमी मागता. अशें भाग्योन तांकवार मर्यादाचे महेश संगाती, भाग्योन झुजायचो पोती, भाग्योन दोत्तां, भाग्योन जेवाज आनी सर काळी तुका मानुल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासना जिवितां आमकां वांटो दी आनी थंय संगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. पवित्र आत्म्यान बरोवन इस्तेव उलयलो आनी आपलो आत्मो ताणें देवाच्या हातान दिलो. सायबा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. आमी सगळीं आमचो आत्मो, आमची कूड, आमचें मन, आमचें काळीज देवाक उबारून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान वतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. पळयात ही देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी.
जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आम्ही गायन घेऊया D21 पेज नंबर 58 D21 आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन क्रिस्ताचे आत्म्यान म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें कारण क्रिस्ताच्या नाडूय म्हाका उदकान पडवडाचे पवित्र कोश्टान म्हाका कोट करा तूं बऱ्या जेजू जितान म्हाका तुज्या गायेन तूं म्हाका दिवं वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका वायट दुश्मन तूं म्हाका पावय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपली तुजे सोशियो तूं म्हाका फरमाय भोगता सांगती तुका बाकीचे क्रिस्ता बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी जियेतले म्हूण आमकां बरवासो आसा हालेलुया प्रार्थुया सर्वेस्परा तुजे परजेचेर दयाळ दिश्ट घाल आनी सासणीक गुटां वरवीं नव्या जिवान भरल्याय तांकां अविनाशी कुडीच्या पुनर्जीवनपणान मोहिमेवन जावंक फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा शेवटाक आमी गायन घेऊया U20 पेज नंबर 240 U20